जालें कितें शॉर्ट नोटिसीक लागून आमी ती आतां नेक्स्ट वीक हें केलां मिटींग परत डिफर केलां कित्याक आतां आमकां कोड बी आसल्या कारणान आमी ते आज घेवपाक कित्याक एक्सपेंडिचर बी करपाक मेळना अशें म्हणून आमी ते आज आमी ती शॉर्ट नोटिसीक आज करपाचें थरयल्लें पूण जालें कितें तें आमकां मुखार एक्सपेंडिचर करपाक मेळटा अशें आमकां आतां चीफ ऑफिसरान सांगलें म्हणून मागीर आमी ती आतां मिटींग डिफर केली. सो आतां केन्ना आसतली मिटींग? आतां चड करून 18 तारखेक बुधवाराक फर्स्ट हाफ. सो हेच्या पयलीं मिटींग जेन्ना आसताली तेन्ना तुमी प्रायर कितले दीस पयलीं कावन्सिलरांक लेटर वयताले? एक 7 दीस पयलीं. 7 दीस पयलीं. सो हेच म्हाका दिसता अर्जंट कितें तरी काडले काल. अर्जंट म्हणल्यार ते कोड ऑफ कंडक्ट बीन एक वेळ मंडेच्यान बीन आसत बी म्हणून आमकां ते अशें उलोवन आमी मागीर ते एक्सपेंडिचर करपाक मेळपाना म्हणून आमी ते शॉर्ट नोटिसीक आज करपाचें थरयल्लें पूण आमकां ते आतां एक्सपेंडिचर करपाक मेळटा अशें आमकां आज चीफ ऑफिसरान सांगलें म्हणून आमी ते मागीर नेक्स्ट वीकाक परत डिफर केला. बजेट म्हणटा तें कितें आसता एक तो म्युन्सिपालिटीचो वर्साचो अहवाल सादर करप फाटलें वर्स आमचें कशें जालां परफॉर्मन्स ताजे वयल्यान फुडलें बजेट करप हो वर्सान वर्स चलपाक जाय तो आमच्या म्युन्सिपालिटी कडेन टायमार करपाक जायना. 31 डिसेंबर म्हणल्यार ते प्रोसेस जावपाक जाय तो आतां येता आतां आयलो मिड मार्च आनी आतां हे आयला कसो काल रात्री आमकां दिल्या लेटर आनी कसलें तरी बजेट कॉपी हाडून दिल्या आनी आज दनपारां 3 मिटींग म्हणल्यार हांकां सादें हें खबर ना की जर स्पेशल मिटींग म्हणून ही जाल्यार 1 डे क्लियर नोटीस आसपाक जाय इतलें सुद्दां आमच्या म्युन्सिपालिटी खबर नाशिल्लें अशें जालें. दुसरें म्हणल्यार ही म्हणटा ती बजेट म्हणटा सदां ऑर्डिनरी मिटिंगी आसपाक जाय कित्याक तो ऑर्डिनरी प्रोसिजर नवी कांयच ना तें हांगा कितें स्पेशल करपा खातीर इमर्जन्सी करपा खातीर कितें रिजन आसा कांय ना. बेश्टेंच काल राती हाडलें सकाळीं हाडलें आनी आतां आमी बसतगीर एकावंटंट आनी एक हाडून नवें सायन घेतात थंयच आमचे हुजेर चीफ ऑफिसरा कडेन चेअरपर्सना कडेन म्हळ्यार आमकां काल धाडून दिलं पळय एक कॉपी ती कॉपी कितें आनी आतां थंय सायन करता ती कॉपी कितें आमकां बेश्टें दोळ्या उदक लावपा खातीर बजेट पास करपाक सारकें ना त्याचो. सो हांवें म्हजें लेटर इनवर्ट केलें कित्याक मागीर तें आमचे जेन्ना मिनिट्स येता तेन्ना तें सारकें कांय बरोवप एकेकदां जायना. सो म्हजी सगळी ऑब्जर्वेशन ऑन वॉट बेजीस आय हॅव कॉल्ड फॉर डिफरमेंट आय हॅव रिटन इट इन रायटींग एंड हांव इनवॅल्युएटेड इट एंड दीस लेटर हॅज बीन प्रेजेंटेड बिफोर द मिटींग. सो अकॉर्डिंगली द मिटींग इज डिफर्ड. सो नेक्स्ट मिटींग वील बी ऑन नेक्स्ट मिटींग ती ताणीच ठरोवपाची पूण कायद्याचें म्युन्सिपल एक्टाचें पालन करून मिटींग तेणी कंडक्ट करपाक जाय आनी आमकां इनफ टायम दिवपाक जाय. आमी म्युन्सिपालिटी रिस्पॉन्सिबल कावन्सिलर सो आमचेंय काम आसता की बजेट केलें तातूंत त्रुटी कितें आसा कितें सारकें करपाक जाता अशें न्ही की बेश्टें रिजेक्ट केलें कितें खंय कमी जालां चड जालां तें सांगपा खातीर आमी तें मातशें स्टडी करपाक जाय. सो टायम मेळपाक जाय आमकां करपाक तें सारकें सगळें एक्ट पळोवन सगळो कायदो पळोवन आमकां ताणें सारकें मिटींग कॉल करपाक जर कसली आतां इमर्जन्सी म्हणून मिटींग कॉल केली अरे बजेट म्हणजे इमर्जन्सी न्ही बजेट म्हणजे वर्साचें ती इमर्जन्सी केली केन्नाय कंडक्ट करपा आसा जाल्यार तातूंत रिजन दिवपाक जाय वाय दीस इज ट्रिटेड एज इमर्जन्सी काय येताय तें बी कांयच सायड करूं ना आनी जर तर कोड ऑफ कंडक्ट बी कितें आसा पळय ताचें आनी हाजो कांय संबंद नासता